फाटली 5 दशकां रंगमाची गाजोवपी नामनेचे अभिनेते दिग्दर्शक अजित केरकर संवसाराक अंतरले। ते बांदोडे वाठारांत रावताले। दनपारां तांचेर कुडीचेर निमणे संस्कार जातले। संवाद फेकी खातीर ते प्रसिद्ध आशिल्ले। एवम इंद्रजीत पिपळ पेटला, दोरे मिफा, भायर तिका, भितर दुका, सुरिंग, पुलीस पुलीस, मार पिल्लूक, सूर्यास्त, धर्मश्री ही तांची कांय गाजिल्ली कोंकणी आनी मराठी नाटकां आसात। तांकां अभिनया खातीर बरीच इनामां फावो जाल्यात। ते फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराचे माजी उपाध्यक्ष आशिल्ले। अजित बाब केरकार हे गोयचे नटसम्राट म्हणून येता। आयज फांतोडेर 2:30 वरांचेर म्हाका एका मित्राचो बांदोडेच्यान फोन आयलो की अजित सर गेले। मोठो धक्को आशिल्लो, कारण अकस्मात ते अशे काळजा हाताकान गेले हे आयकून धक्कोच बसपाचो। अजित बाबान गुणात्मक आनी संख्यात्मक पांवड्यार गोंयांत कला अकादमीच्या स्टेजीचेर फाटली कितलीशींच वर्सां 54-55 वर्सां म्हणल्यार जाता की कितलेशेच पार्ट केले, भुमिका केल्यो आनी पयली अभिनयाची इनामां मेळयली, वेगवेगळी बक्षिसां मेळयली। श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य समाज बांदिवडे ही तांची घरची संस्था। ही संस्था आनी अजित केरकार म्हणजे हीच एक संस्था। तांचे कडेन घरा कडेन पळय एक लायब्ररी नाटकांची आसा, खंयच नाटकां मेळना ती तांचे कडेन मेळटा आनी ती वेवस्थीत कॅटलॉग करून तांणी दवरलेली आसा। अजित केरकार सदांच एक्टीव, हांवें पळयलां वर्सभर एक्टीव, नाटकाचें चिंतन करपी, नाटक ते नाटकाचेर चिंतपी, येवजुपी आनी सामको कितें म्हणटा ते कोऑर्डिनेटर कसो बरो संघटक थंय तालमी घेता आसतना तो दिग्दर्शक नासलो तरीकूय म्हजी अजित बाबान जवळ जवळ 10-12 नाटकां केली। तातूंत 3 नाटकां ओरिजिनल आशिल्लीं मौलीक आनी बाकीचीं अणकारीत नाटकां, जातूंत एवम इंद्रजीत हे बादल सरकाराचें कठीण नाटक ताणें म्हजे कडल्यान करून घेतलें आनी तातूंत आपणें स्वता इतलो सुंदर पार्ट केलो। ती भुमिका तांची सामकी फुलो पाखुल्या भशेन, तांचे मुवमेंट, तांचे हालचाली, एजायलिटी, तांची फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी स्टेजीर इतली आसताली की ह्या वयारूय हो नट असो कितले करता अशें आमकां अजाप जावचें। हांवें अजित केरकराच्या अभिनयाचेर आनी ताचेर सदांच खूब 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 प्रेम केलें। म्हज्या लेटेस्ट जाळे ह्या नाटकांत हांवें ताका आग्रो केलो की तूं एक पार्ट कर। तो ताणें सरपंचाचो पार्ट केल्लो आनी कितलेशेच अशे बरे पार्ट ताणें केले आनी हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपतां की तांणी ह्या नाट्य क्षेत्रांत आपलो ठसो कायमचोच गोंयच्या दवरला।